संकल्प आमोणकर. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 76, electricity. Speaker sir, सगळ्यांक पयली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे पावर मिनिस्टर सर सुदीन ढवळीकर यांचे खरेंच मनाक आजानसून आभारी म्हणटा की जे हिसपान आयज पावर डिपार्टमेंटासून आख्खे गोंयभर जे अंडरग्रावंड केबलिंग चल्लां सगळे कडेन आनी म्हाका दिसता फुडें जे चडशे लायटीक लागून खूब लोकांक त्रास जाताले आख्खे गोंयकारांक ते म्हाका दिसता ह्या फुडल्या एका वर्सा भितर म्हाका दिसता आख्खे गोंयभर म्हाका दिसता आमचें अंडरग्रावंड केबलिंग जातलें आनी कंप्लीट जातलें. तेज्या लागून खरेंच हांव आमच्या पावर मिनिस्टराक शाबासकी दिता. स्पीकर सर, परत आमच्या पावर मिनिस्टराक तशें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक आयजूच तेंच्यांनी एक न्यू व्हॅन इनॉग्रेट केलेली आसा आनी ती व्हॅन जी आसा ती आमची फुली ऑटोमॅटीक इलेक्ट्रीक अंडरग्रावंड केबल फॉल्ट लोकेटर व्हॅन म्हणून. ही जी व्हॅन आसा ती बेस्ड ऑन ऑस्ट्रियन टॅक्नॉलॉजीचेर तेंच्यांनी आयज लॉन्च केलेली आसा. खरेंच कित्याक हेजी गरज आसलेली कित्याक ही गाडी थंय आसा म्हणल्यार खंयचरी फॉल्ट जालो अंडरग्रावंड जाल्यार म्हाका दिसता ताका डिटेक्ट करपाक म्हाका दिसता. सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन कितें ही गाडी एकूच आसा. हांव उदर आमच्या ही कडेन उलयतालो स्टेफीन फर्नांडीसा कडेन कितें आनी एक गाडयेची गरज आसा. सो एक सावथ गोवा एक नॉर्थ गोवा. सो बेगीनच्या बेगीन आनी एक घेतलेले म्हाका दिसता तेजो ती जितले हे आसा पळय लोकांक तेजो फायदो जातलो. आनी प्लस कित्याक ते जे डिटेक्शन आसा खंयसरूय प्रॉब्लम कित्याक हो प्रॉब्लम म्हाका स्वताक जाल्लो आमच्या सड्या भागार जेन्ना आमच्या अंडरग्रावंड केबलिंगाक थंयसर उजो लागलो आनी कितलेच दीस थंयसर 7-8 दीस जाले लायट ना जाली आनी तांकां तो डिफॅक्टूच मेळनालो खंय आसलो तो. सो 7 दिसांनी मागीर तांकां तो डिफॅक्ट मेळ्ळो. म्हाका दिसता ही जी व्हॅन हाडलेली आसा खरीच एक बरी गजाल आनी म्हाका दिसता हेजे भितर आमकां खूब जाणांक हेजो चडांत चड फायदो जातलो. त्याच प्रमाणे आख्खे आमचे पावर डिपार्टमेंटचे सगळे स्टाफ मागीर आमचो जावं स्टेफीन फर्नांडीस जावं तेंचे बाकीचे सगळे वांगडी जावं जे आयज एक बरें काम करतात. त्याच प्रमाणे आमचे मुरगांवचे येई जेई आमचे लायनमॅन सगळो तेंचो स्टाफ इलेक्ट्रिसिटी एक बरे भशेन काम करता. कसलो इश्यू जालो जाल्यार ते इमिजिएटली एटेंड जाता. सो तांकां खरेंच हांव मनानसून सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक पयलीं हांव परत एकदां आमच्या मिनिस्टराक थँकफूल म्हणटा कित्याक आमी लास्ट टायम आमी प्रपोजल घातलेलो कित्याक आमकां मुर्मगांव सब डिविजन 3 ऑफ डिविजन 11 जी आमकां स्टाफ शॉर्टेज आसलेलो स्पेशली आमकां लायन हेल्पर जे शॉर्टेज आसलेले हे तुमी म्हाका लास्ट एसेंब्लीक जेन्ना आमी प्रश्न मांडलेलो तेन्ना तुमी करून दिता म्हटलेले आनी खरेंच तुमी आमकां फूल स्टाफ आमकां प्रोवायड केलेलो आसा. तेज्या लागून खरेंच हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा. स्पीकर सर, त्याच प्रमाणे हांव मुद्दम आमच्या मिनिस्टराक उगडास करपाक दिता. तेणें आमकां लास्ट टायम आमकां एक टेबल दिलेलो खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जे ट्रान्सफॉर्मर रिप्लेस जावपाचे आसा आनी आमकां ताणें मुर्मगांवान 25 ट्रान्सफॉर्मराचे लिस्ट दिलेले हे तुमकां मेळटले म्हणून. म्हाका खबर आसा ते वाटेर आसा ते बेगीनच्या बेगीन मातशें आमकां मेळोन ते चेंज जावनी कित्याक खुबसो त्रास जाता. सो हांवेंनूय इन्क्वायरी केल्लेली आसा. सो हे जे आमचे आमकां तुमी दिल्लेले एश्युरन्स ते मातशे बेगीनच्या बेगीन करून घेवचे. त्याच प्रमाणे एक सादी आनी एक बारीक गजाल आसा कित्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन बारीक गजाली आसा चड व्हडली गजाली ना. तेजे भितर आमकां एक 2 स्टेशन ऑपरेटर सब स्टेशन बोगद्याचेर जाय. हांगा केन्नाच्यान हांव रिक्वेस्ट करीत आसा आमकां एक 2 ऑपरेटर जाय म्हणून सब स्टेशन बोगद्याचेर. सो तेवूय हांव मिनिस्टराक सांगता आमकां बेगीनच्या बेगीन दिवचे म्हणून. त्याच प्रमाणे एक आमचो एक स्ट्रेच आसा फ्रॉम रविंद्र भवन टू आमचो बायणा ओवरब्रीज आनी हो एवरी टायम हांव हो विशय मांडीत आसा कित्याक हांव रविंद्र भवना कडसून थंय वयतना थंय एक रस्त्याच्या सायडीक सगळे आमचे इलेक्ट्रिसिटी पोल आसा आनी थंयसर आमचे GICDCचें काम चल्लां. आमचो म्हजो कलीग केदार जो वायस चेअरमॅन आसा GICDCचो तेणेनूय थंयसर येयलोलो तेणेनूय इन्स्पेक्ट केलेले. बट म्हाका दिसता GICDCन खुबशीं लेटरां तुमकां बरयलेलीं आसा डिपार्टमेंटाक कितें ते थंयसरले पोल काडून हे सायडीक शिफ्ट करा म्हणून. बट ते अजून जावन आसल्या कारणान ती आख्खी काम जी आसा ब्युटिफिकेशन ते तशेंच पेंडींग आसा इनकम्प्लीट उरलेले आसा आनी जे रॉड्स आसा पळय ते अजुनूय भायर आसा. म्हणजे फाल्यां सकाळी कितेंय इन्सिडंट जालो जाल्यार त्रास जावंक शकता. सो तेजेर मातशें लक्ष घालून हे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स मातशे शिफ्ट करपाक मेळटले एक व्हडलो उपकार जातलो. स्पीकर सर, देर इज ऑल्सो वन ट्रक माउंटेन क्रेन फॉर डिविजन 11 which is also catering for division 14. At times the same truck mounted crane is used for store related work to transport the transformer and other accessory.
बट हो फक्त एकूच असल्या कारणान जेन्ना जेन्ना आमकां रिक्वायर्ड आसता मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन वी डोंट गेट द सेम इन टायम एंड हेन्स द कंप्लेनंट आर नॉट अटेंडेड इन टायमली मॅनर कॉजिंग लॉट ऑफ इनकन्विनियन्स टू द पब्लीक कित्याक हो एकूच असल्या कारणान जे केन्ना प्रॉब्लम जालो आमकां कसली गरज पडटा जाल्यार आमकां तो केन्नाच मेळना आनी सदांच सांगता बाबा तो त्या जाग्याचेर आसा मागीर धाडटा आनी तेज्या लागून सगळीं कामां अडकून उरता तेज्या लागून रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक कितें हो जो ट्रक माउंटेन क्रेन आसा तो आनी एक आमकां वाडोवन दिवचो आख्ख्या तालुक्याक जाल्यार आमकां तेजो मॅक्सिमम फायदो जातलो आनी आमच्या लोकांकूय थंयसर फायदो जातलो त्याच प्रमाणे सेम इश्यू आसा म्हणटा ती आमकां बकेट माउंटेन क्रेन फॉर एंटायर डिविजन 11 केटरिंग करता 4 कॉन्स्टिट्युन्सी आख्ख्या तालुक्याक एकूच आमचे कडेन बकेट माउंटेन क्रेन आसा फूल चारूय कॉन्स्टिट्युन्सीक म्हळ्यार मुरगांव वास्को दाबोली कुठ्ठाय म्हळ्यार ही कशी आसा हिची टायम फिक्स केलो आसा ही क्रेन आमकां फक्त आठवड्यांसून एकदां येता त्यो बीन बुधवार दीस आनी बुधवार दीस जर आमचें काम इनकम्प्लीट उरलें जाल्यार परत म्हाका तें इनकम्प्लीट काम करपाक परत फुडलो बुधवार येयसर रावचो पडटा मदीं आनी म्हाका ती मेळना सो अशें असल्या कारणान सगळीं कामां पेंडींग उरता कित्याक एकूच दिसाक लागून ती मेळपाक लागलेली आसा कित्याक ही चडान चड कित्याक यूज जाता तुमकां खबर आसा फिक्चराक ते यूज जाता लेईंग ऑफ लायन्स पॉपिंग ऑफ ट्रीज झाडां कट करपाक हे कारणाक लागून ती सगळी यूज जावपाक लागल्या सो हेज्या भितर जर कितें लास्ट टायमूय आमी डिमांडान घातलेलो कितें आमकां आनीक हे आख्ख्या तालुक्याक एक आनीक बकेट माउंटेन क्रेन दिवची म्हणून त्याच प्रमाणे ही जी क्रेनी चलोवपी आसा पळय थंयसर आमचे कडेन हेवी व्हेकल ड्रायव्हर ना हे जी आसा पळय ते नॉर्मल ड्रायव्हर ही गाडी चलयता सो मागता कितें जे हेवी व्हेकल ड्रायव्हर आसा पळय ही जी बकेट माउंटेन क्रेन चलोवपाक लागून जाय पळय ती मातशी हेज्या लागून आमकां प्रोवायड करचे हे ड्रायव्हर त्याच प्रमाणे कालूच हांव 0 आवर्साचेर मेन्शन केल्लेलें आसा आनी म्हाका मिनिस्टरांनी सांगलेलें आसा कित्याक आमचे जे लायनमॅन आसा स्टाफ आसा तेंच्या लागून जो नेसेसरी रेनकोट सँडल सेफ्टी टूल किट्स एंड सेफ्टी शूज आर नॉट प्रोवायडेड टू द लायन स्टाफ बट म्हाका मिनिस्टरान कालूच सांगला कितें तांकां 2 वर्सांनी एकदां आमी दिता बट तेंचो जो इश्यू आसा तो मातसो सॉर्ट आउट करून घेवपाची गरज आसा मिनिस्टर सर स्पिकर सर परत आतां आमची गणेश चतुर्थी येता आनी गणेश चतुर्थी येता म्हणल्यार आमकां परत सगळ्या आख्ख्या वाड्यांचेर एरियेन परत सगळे जाण फिक्चराक लागून लायटीक लागून सगळ्यांचो डिमांड आसतलो सो हांव मागता आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आमकां एक प्रोविजन कर हे फिक्चराची कित्याक आमकां ती आमची ती हिली एरिया बोगद्या वरसून जेटी वरसून लोक आपले गणपती घेवन येता थंय लायट आसना वाटेर सो ते गल्लीन सो ते घालपाक लागून म्हाका एक थंयसर एक आमकां एक प्रोविजन करचें थंय एक फिक्चर आमकां एक 150 ते 200 फिक्चराचो मातसो अरेंजमेंट करचो थंय मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन त्याच प्रमाणे जी वन टायम सेटलमेंट स्कीम आसलेली ही तुमी खुबदां आमच्या गोवोरमेंटान खुबदां हेजो बेनिफीट आमच्या लोकांक दिला बट आजुनूय थोडे लोक उरला अशे जेंच्यांनी आजून ती घेवना तेजो एडवांटेज आनी म्हाका दिसता तेंची लायटूय डिस्कनेक्ट जाल्लेली आसा सो एक लास्ट चान्स तेंचो दिवचो हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टरा कडेन की लास्ट चान्स तेंचो दिवचो परत ही एकदांच एक म्हयन्याक लागून ही वन टायम सेटलमेंट स्कीम हाडू OTS स्कीम हाडुया जेजो कोणाक तेजो बेनिफीट घेवचो तो घेवचो नाल्यार मागीर तांकां सोडून दिवचो कित्याक खूब जे लोक आसा आतांच म्हाज्या कलिगांनी उलयलेले आसा हेच्या बाबतींत स्पिकर सर काबार करतना डिमांड नंबर 86 उलयतना हांव एकूच सांगपाक सोदता आमच्या मिनिस्टराक आमचो ऑलरेडी एक फिशरीज डिपार्टमेंटा कडसून आमचो एक प्रपोजल तुमचे कडेन येयलेलो आसा and your proposal has been moved through the Director of Fisheries for solar street light along the houses of traditional fishermen of Baina and Destero. ही जी आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तेंच्या लागून ती ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जाला सर्वे जाला सगळो प्रपोजल फिशरीज डिपार्टमेंट हांव कालूच फिशरीज मिनिस्टरा कडेन बसलेलो तेणें म्हाका सांगला की ऑलरेडी ते तुमचे कडेन पावलेले आसा सो ही सोलर लायट आसा ती बेगीनच्या बेगीन आमचे ते लोकांक मेळचे कित्याक चडान चड आमचे थंयसर ते फिशरमॅन आसा ट्रेडिशनल फिशरमॅन तांकां हेजो चडान चड बेनिफीट जातलो त्याच प्रमाणे आयज आमचो सेंट्रलाक आमचो मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ पावर आनी न्यू रिन्युएबल एनर्जी श्री भाऊ श्रीपाद नाईक आयज आसा तेजो मॅक्सिमम म्हाका दिसता आमच्या गोंयाक लागून तेजो बेनिफीट घेवंक शकता आमी आनी जे आमी इतले पयशे मोडटा जे पावर घेवपाक ते जर आमी ह्या न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी भितर जर आमी चड लक्ष घातलें दिसता म्हाका दिसता तेजो मॅक्सिमम फायदो आमच्या गोंयाक लागून जातलो धन्यवाद स्पीकर तुम्ही पळयतात GNH Emirates Classic Design and Performance with Access 125. Contact Auto K Margaon and BN Thakur Mapsa for more details.